फाटली जी ईद जाली ते ईदा दिसा प्रुडंट मिडिया लायव्ह असली आणि त्या लायव्ह चालू असताना मासोडे सत्तरी हांगच्या एका भुरग्यान त्या लायव्हाचेर कमेंट केलो आणि त्या कमेंटाक लागून मुस्लीम भावांच्यो भावना दुखवल्यो आणि ह्याकाच लागून वाळपयचे मुस्लीम असोसिएशन आसा त्यांच्यानी काल सांची पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केली आणि कंप्लेंट केल्या उपरांत 2 वरां भितर कंप्लेंट रजिस्टर्ड जाली आणि 2 वरां भितर किशन भिंगो नाईक रावती मासोड्डे सत्तरी हाका अरेस्ट केलो आणि काल ताका अरेस्ट जाला पण आयज त्याच गोष्टीचो गोंयभर आख्ख्या गोंयांत निशेध जाता। आयज म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर तुम्ही पळोवंक गेले जाल्यार कितलेशेच मुस्लीम भाव येवन थंयसर तेंच्यांनी ह्या गजालीचो निशेध केल्लो आसा। सो पुलिसांकडल्यान मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे ताका अरेस्ट केला कालूच आणि ताजो मोबायल बीन सगळे जप्त केला आणि ताजो कितें कॉन्टॅक्ट्स कितें आसा कितें कमेंट्स आसा ते काडप चालू आसा आणि फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस।